नमस्कार. आम्ही आज सध्या बोडगेश्वराच्या देवळान. हालींच 2 महिन्या पयलीं ह्याच देवळान एक हांगा चोरी जाल्ली आनी सेम इन्सिडंट आयज घटिल्लो आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे काल राती 2 ते 3 दरम्यान हांगासर 4 जण चोर येयले आनी हांगा जो सेक्युरिटी गार्ड आसा तो तेजी ड्युटी करतालो. दोग जाणांनी ताका फाटल्यान व्हरून बांदून घातलो आनी ताका धमकी बी दिली खंय. आनी फुडें जी एक फंडपेटी आसा ती फोडून आनी फाटल्यान जी एक फंडपेटी आहा दोनूय फंडपेटी फोडल्यो आनी भितून कितें कॅश आसले ते व्हेल्ले आसा. आनी हे जातकूर हांगाचोच कोण तरी अशें दिसता हांगा पांयां पडपाक येयल्लो राती. तेणें ताका तो सेक्युरिटी गार्ड आहा ताका पयलो, ताका ते बांदून घातला, ताका तेणें सोडयलो. मागीर सेक्युरिटी गार्डान अध्यक्षाक बी सगळ्यांक फोन मारलो आनी रातीच ऑन द स्पॉट म्हापसा पुलीस पावल्ले आनी सगळो पंचनामा बी केलो. आनी आतां म्हापसा पुलीस फुडली इन्वेस्टिगेशन करतात. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकरा वांगडा श्यामसुंदर फडते.